कांय सांगता तुमकां आतां डायरेक्शन तुमकां दिला पळय त्या भशेन तुमी हें काम सद्याक स्टॉप करपाचें सारकें त्या दिसा आमी स्टॉप केलें काम आतां ग्राउंड अप केल्ले डीसी डायरेक्टरा कडेन हांव उलयलो तो म्हणटा की आपूण सकाळीं तुमकां डायरेक्शन दितलो ओके आतां तुमी इशू करपा नाका तेका नोटीस काम बंद रिपोर्ट वचोन आतां हेंच्यान काम चालू केलें अशें न्हू की बाबा तुजो रिपोर्ट वयचो पयलीं गेला परत काम चालू केलें म्हटल्यार कितें आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक कंट्रोलूच घेयना कितें म्हणटा सरान सर म्हणटा GCZM सांगता मामलेदाराक स्टॉप करपाक तो मामलेदाराक स्टॉप करचो मामलेदार म्हणटा सांगले पण तुम्ही आता लास्ट टाइम आम्ही सांगल्या नंतर तुम्ही चालू केलं तुम्ही लास्ट टाइम सांगितलं हॅलो एक मिनिट कलेक्टर सर कंप्लेन केला आहे केला मरे रिपोर्टर आसा मरे हॅलो बंद करून जाय फ्लाइंग स्क्वॉड पोलिसांनी येऊन जाय बंद कर दिया और ये जो ट्रक उन्होंने लाए बीच के ऊपर ट्रक लाए जो JCB है उनका काम कंटिन्यूसली चालू है लास्ट टाइम उन्होंने बोला था उनको काम बंद करने को फिर भी उन्होंने काम चालू किया 2 दिन पहले और अभी GCZM का रिपोर्ट नहीं आया अभी सैटरडे संडे था ओके और आज मंडे आज भी हॉलीडे तो इन दिनों वो काम चला रहा है अभी आपका तलाटी इधर आ गया है मैंने मामलेदार से बात किया वो बोल रहे हैं कि वो कुछ भी नोटिस नहीं देते उनको GCZM से पिलाना चाहिए वेतरान तो ऐसा कैसे हो सकता है रेवेन्यू ऑफिसर है ऐसे रहा तो सब इन हॉलीडे डेज में ही हो जाएंगे हाँ वही अभी आपका तलाटी इधर है अभी पुलिस भी आया है वो किसी को कुछ डायरेक्शन ही नहीं है कोई GCZM में बोल रहा है इनको कर देते वो बोल रहे हैं इनको कर देते अभी GCZM में बोल रहे हैं वो हम नहीं कर सके क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड और रेवेन्यू ऑफिशियल से वो 24 आवर्स देते हैं और ये अपना जो GCZM है वो ऑफिशियल आवर्स में रहते हैं तो हम अभी डायरेक्शन नहीं दे सकते वो सुबह को देंगे बोल रहे हैं नहीं ये उन्होंने जो बोला है हमें वो आपको बोल रहा हूँ नहीं आप नहीं तो मैं इधर ही हूँ अभी 2-3 घंटा हो गया इधर ही आपको कॉल किया था तब से इधर ही ठीक है फ्लाइंग स्क्वॉड सुमोटो येऊन नाही मरे फ्लाइंग स्क्वॉड किती वेळ अख्खे रात 24 नाही TN करे साइन मारून धाडला मरे गाडी वरनी गाडी वरता मरे हाँ गाडी दे सद्याक उदो आमी येयल्ले हांगा जे इनलिगल कंस्ट्रक्शन चालू आसले रिटेनिंग वॉलाचे आनी कॉन्क्रीट वॉल जी आसा ती ग्रँड हायताच्या फाटल्यान ही बांदकाम चालू आसले 2 दीस पयलू आमी हें जे काम आसा तें बंद केल्लें आनी तेन्ना GCZMचे ऑफिशियल्स आनी तशेंच तलाटी हांगा येयल्ले तेंच्यांनी येवन सायडीर पळयलें की कितें हें जाल्लें आसा तेन्ना तांकां काम बंद दवरपाक लायलें त्याच हेचेर जो तलाटी आसा तेणेन रिपोर्ट केलो आनी तेणें रिपोर्ट करून मामलेदाराक धाडलो GCZMक धाडलो
पण 2-3 दीस आता हॉलिडे आसा, आतां सॅटर्डे संडे आनी आयज मंडे 3 दीस हॉलिडे आसा. त्या हॉलिडेचो जो चान्स आसा तो आयज हे हांगा घेता अशें तरी दिसता. कित्याक हॉलिडेच्या दिसा GCZMAन तांकां जो स्टॉप वर्क ऑर्डर जावं शोकॉज नोटीस जी आसा ती काडूंक ना. हांव डायरेक्टरा कडेन उलयलो, डायरेक्टराक सांगलें की अशें आसा जे कंस्ट्रक्शन आसा हें चालू आसा, इनलिगल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हो जो बांदता हो चालू आसा. डायरेक्टर म्हणटा की आपूण कितें आसा ती नोटीस मंडे फाल्यां काडटलो म्हणटा. आतां हितून अशें दिसता आमी परत आतां कलेक्टराक जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा हेंकाय फोन मारून सांगलें की बाबा हांगा काम चालू आसा. मामलेदाराक फोन मारून सांगलें, मामलेदार म्हणटा आपणाक एथॉरिटीन आपूण जो हें आसा तें डायरेक्शन आसा तें आपणाक GCZ मेडेन दिवपाक जाय. तलाटी म्हणटा आपणाक मामलेदारान सांगपाक जाय. म्हटल्यार आतां अशें जाल्लें आसा तें एकामेकाचेर घालप चालू आसा. GCZMA घालता हेंचेर मामलेदाराचेर जावं जो डेप्युटी कलेक्टर आसा तेंचेर घालता आनी हे तेंचेर घालता. म्हटल्यार रेव्हेन्यू ऑफिसर कित्याक लागून आसा. आतां लेटस्ट हांव सद्याक आतां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन उलयल्लो आसा, स्नेहा गिते कडेन उलयल्लो आसा. तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की आपूण फ्लायंग स्क्वॉड धाडटा आनी हें काम जें आसा तें बंद करपाक लायता म्हणून. हांगा तुमी पळयता आसतलो तेंच्यो ट्रक आसा, मशिनरीज आसा आनी हें जें सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्सचर आसा हो मिक्सचरूय आसा. सो रातचे आतां समज आमी बसून गेले हांगासले आनी हेंच्यांनी समज हें केलें फाल्यां रातचे परत हें काम चालू जावपाक शकता. म्हटल्यार जे हायकोर्टान बसून डायरेक्शन दिलां की फ्लायंग स्क्वॉड 24/7 आसपाक जाय तें कोणूय आसूं हें आतां इम्प्लिमेंटेशन जायना. आमी आमदार बसून येवन आमदारान कंप्लेन करून बसून हें इम्प्लिमेंटेशन जायना. हितून हेंच कळटा की हो BJP सरकार ह्या हॉटेल लॉबींग इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करपाक हेल्प करता, ह्या बिल्डर लॉबींग इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां करपाक हेल्प करता. तांकां हायकोर्टूय लागना, सुप्रीम कोर्टूय लागना, तांकां लॉय लागना, डेमोक्रेसीय लागना, तांकां कायदो कानून कांय लागना. हो BJP सरकाराक फक्त लागना कितें आपणाक कशे पयशे मेळटले आनी कशे आपूण पयशे घालपाक शकता. सो ही इनलिगलिटी सद्याक आमी सद्याक तरी बंद दवरिल्ली आसा आनी तांकां तलाटीकूय सांगला, तलाटीन म्हटल्यार तांकां बंद दवरी. पूण अजून पर्यंत जे सीज करपाक जाय म्हटल्यार आमी तांकां सांगलां की ट्रक जे आसा ते सीज करचे, शेवाय जी आसा ती सीज करची. कित्याक मेन म्हटल्यार हें सद्याक बिचार आसा जो बामलीम बीच आसा थंय हांगासली रेंव ऑलरेडी तेंच्यांनी रेंव जावं बाकीचे जे कॉन्क्रीट मटेरियल्स कितें आसा ते ऑलमोस्ट अरावंड 7 to 8 ट्रक्स ऑलरेडी तेंच्यांनी एक्सपोर्ट केले म्हणटा. ड्रायव्हरांनीच सांगलां आमकां, हें आमी सांगिना, हे ड्रायव्हरांनीच सांगलां ऑलरेडी काडले म्हणटा हांगासले. सो हे कशें काडपाक शकता जेन्ना बिचाचेर आसा. कायदो आसा काय ना, एनवायरमेंट हो उरपाक जाय म्हणून आमी हांगा येयले आनी एनवायरमेंट राखपाक जाय म्हणून येयले. हांव मागता अजय तुवें ब्रीफ करचें. एक इन्सिडंट झाला लास्ट वीक याच सांतंद्रेन कॉन्स्टिट्युन्सीन. एक आमचो ट्रायबल भाव एक घराकडे चिरो वर घालता म्हण चिरो मातसो वर लेवलिंग करता म्हण ताका नोटीस काडली, पंचायती स्टॉप नोटीस काडली. पुलीस त्याच्या घरा येयले, पुलिसान सांगलें ताका की हायकोर्टाची ऑर्डर आहा, तूं कन्स्ट्रक्शन करूंक शकना. एबे हांगा चिरे कितले आहा, एबे सगळे लेटराक दिसता जाल्यार हिंका कित्याक पुलीस धरिना, हिंका कित्याक हायकोर्ट डायरेक्शन दिना. आतां एक व्हडलो म्हाका जोक दिसता. व्हडलो जोक कितें, आतां स्नेहा गिते जी कलेक्टर आहा तियेन एक विका पयलीं सायन मारून स्पेशल व्हॉट्सअप नंबर दिल्लो. स्पेशल व्हॉट्सअप नंबर दिवन तेंच्यांनी एक फ्लायिंग स्क्वॉड केल्लो. आतां आमदार लास्ट 3 दिसांसून हांगसरच आसा, व्हिडिओ काडटा, परत काडटा. कित्याक फ्लायिंग स्क्वॉड येना. आतां मामलेदार म्हणटा फ्लायिंग स्क्वॉड तुमी कोणाक कॉलूच करूंक ना, सो म्हणटा तुमी एक्शन कित्याक घेना. आमी कॉल मारपाचे, आमदारान हांगा येवपाचे, हे कितें नाका जाल्ले. जेन्ना आमचो ट्रायबल मनीस सादो गरीब घराक एक चिरो दवरता, सादो एक चिरो, तेन्ना तुमी आमचे तिंका आडोवन घेता आनी हिंगा कितें नाका जाल्ले करता. हिंगा बिचार पळय, उदकान पळय मरे, इंटर टायटल सोड, इंटर टायटल सोड, हे भितरूच दर्यानूच घातला, बीच सोड, दर्यानूच फातर घातला. तेन्ना पुलिसूय काय करना. फाटल्यान पुलीस ओके, मामलेदार ओके, हे कितें नाका जाल्ले. गाडयो दिसना, 2 शॉर्ट गाडयो व्हरपाक कळना. आमदारान हिंगा येवपाचें आनी कितें कलेक्टर कितें समजाक यो मग डावन वचर यो मगे, तो ऑफिसान थंय बसता, नाका जाल्ले कितें करता. तर ती सर्क्युलर काढून तुजो फायदो कितें, सर्क्युलर काढून फायदो कितें तुजो. कुडका पंचायत सांगता तूं फाल्यां एक दीस राव, तुमी आनीक एक दीस राव, तुमचें कितें जावपाचें आनी फाल्यां तुमकां तुमी लक्षांत तुमी केन्ना चिंतून आयुश्यान तुमी चिंतून नासतना अशें फाल्यां जावपाचें आहा तुमकां. तिंका तुमी स्टॉप नोटीस काडली, साताक चिरो धरता म्हणून हिंगा तुमी कित्याक करिना. आनी हायकोर्ट डायरेक्शन सगळें वायलेट करता. पुलिसांक सांगलां कितें करपाचें, TCPक सांगलां कितें करपाचें, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक सांगलां कितें कर, सगळें सांगलां हायकोर्टान. तुमकां थापट मारला. तुमकां कोणाचो प्रेशर आहा, CM प्रमोद सावंताचो प्रेशर आहा, सिल्वराचो प्रेशर आहा, कोणाचो सांगची तुमी आनी एक्शन दाखोवपाक. हांव मागता मुद्दम हांगा या, मुद्दम हांगा या. हे कितें हे कॉन्क्रीट न्हू, हे चिरे न्हू, सगळे बिचार कोण चिरे घालता म्हणजे कितें कितें. आनी आतां कित्याक पुलीस ताका विचारना. आतां पुलीस कित्याक विचारना. आनी टायट सोड, टायट नाच रांगा, हे दर्यान मार डायरेक्ट, हे दर्यान मार डायरेक्ट. कितें चल्लां नाटकां कितें. आनी ओगी आहा पुलीस हिंगा पळयता, हे कितें नाका जाल्लें. हायकोर्ट डायरेक्शन स्ट्रेट आसा जाल्यार ते आमच्या भावाक एक चिरो घालता. तुमी कित्याक त्रास केले.
कित्याक तिका नोटीसी काढले, कित्याक सरपंच हांगा 64 वन डे स्टॉप नोटीस काढना, कित्याक सेक्रेटरी फोर्टनायट मिटींग 66 नोटीस काढना, कित्याक रिपोर्ट दिना. आणि ते सेक्रेटरीक सांगता तूं जर न्हू ऑफिसान बसता तुझ्या फार्म हाऊसान बसता ते आमकां सांगचें पयलीं, तुझ्या ऑफिसान बसता का फार्म हाऊसान बसता सांगचें आमचें. कित्याक तुका जर सिल्वराचो प्रेशर आहा, तुका 5 मेंबराचो प्रेशर आहा, तर तूं 113 अंडर रिपोर्ट कित्याक दिवंक ना. तुवें कितें आतां फाल्यां करता आमी पंचायतीचें. पण हे दिसता इलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा चालू आसा, काय जीसीडीएमएन परमिशन दिला म्हणटा. मग अशें परमिशन जीसीडीएमएन दितलो, अशें परमिशन दितलो. हे पळोवंक जाय तुमी, फुडें शेवाडे आसा, हे कितलेच व्हडलो स्ट्रेच आसा, इतलो व्हडलो स्ट्रेच हांवूच पण शॉक जालो. हांगसर बिचूच ना, हांगसर जो बांबोली बीच फेमस बीच आहा तो बांबोली तिसवाडीन तो बिचूच ना. तो मागता हांगसर फ्लायिंग स्क्वॉड आतां म्हणटा धाडला म्हणटा, तो आमकां रावचें पडटलें, आमदाराक हांगा रावचें पडटलें. टीसीपीन एवरी टायम वयता तेन्ना आमदार तो टावन प्लॅनर म्हणटा, डेप्युटी टावन म्हणटा, सिनियर टावन प्लॅनर. हे कितें चल्लां, हे कितें चल्लां. आमकां एवरी टायम ऑफिसांनी बसचें पडटा, ग्रावंडाचेरूय बसचें पडटा, डिपार्टमेंटानूय बसचें पडटा. सो आमचे पाशेंच आनीक टेस्ट करनाका. तुमकां कितें आतां फाल्यां दाखयता. सेकंडली आम्ही जेन्ना रिपोर्ट वाचलो, आता ते रिपोर्टान तेंच्यांनी हे जे आता तुम्ही पळोवंक शकता, हे जे आता लँड फिलिंग केला पळय, हे रिपोर्ट नाच. सो हेजेरूच आमकां गमता की हे ग्रँड हयाताक सपोर्ट करूंक सोदता. तेंच्यांनी कॉन्क्रीट वॉलाचे काय मेन्शन करूंक ना. आता हे पळया तुमी, म्हाज्या पांयाक ऑलरेडी सोऱ्यो लागला. हे पळया तुमी, हे पळया इतली व्हडली सोरी. आता आमचे जे भाव आहा बांबोयेचे नावशेचे, जेन्ना हे बिचार वयता हे तेंच्या पांयांक लागता. आता तुम्ही पळया, आता पळया गव्हर्मेंटाचे ट्रिक्स. रेव्हेन्यू म्हणटा हे मेन्शन करूंक ना, लँड फिलिंग म्हणटा करूंक ना. जीसीडीएम म्हणटा आमी परमिशन दिला, आमच्यान कांयच करूंक जायना. पुलीस म्हणटा आमच्यान ते ट्रक्स हालोवंक जायना. सो कोणें कितें करपाचें. आमदारान ट्रकान बसून ट्रक चलोवन पुलीस स्टेशन व्हरपाचें. एनजीटी ऑर्डर्स आहा, डायरेक्ट ऑर्डर्स आहा की हेजेर सिमेंट यूज करचें न्हू म्हण बिचाचेर. MLAकूच वाचूंक दिते. तुमकां आतां दाखयता मुद्दम, ही एनजीटीची ऑर्डर आसा, जजमेंट आसा. हार्ड वॉल जी आसा ती हार्ड वॉल प्रोहिबिटेड आसा. आनी हे जजमेंट तुम्ही पळयता 57 पेजीस जजमेंट आसा पळय, 57 पेजीस. इतले व्हडले जजमेंट आनी हितून सगळे क्लियर कट हे केल्लें आसा. आनी हो जो हे आसले, हे जे जजमेंट आसले, हे जजमेंट CH बालामोहन वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हेजे अगेन्स्ट आसले. आतां हे जजमेंटान क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा, सांगलेलें आसा की हांगा जे आसा ते हार्ड वॉल स्ट्रक्चर जे आसा ते बीच लायन कोस्टल लायनीक बांदपाक शकना. जेन्ना तमिळनाडू जावं पोंडिचेरीन अशेंच चालू आसलें तेन्ना बालामोहनान हे घातलेलें, एनजीटीन घातलेलें. सो एनजीटीचे क्लियर डायरेक्शन आसा की असली स्ट्रक्चर हार्ड वॉल स्ट्रक्चर जे जो वेव्स आसा तेका ब्रेक करता आनी तेका हे करता, जो इकोलॉजी आसा ती डॅमेज करता, असले स्ट्रक्चर बांदपाक शकना, कॉन्क्रीट हेजेर यूज करपाक शकना. सो हे सगळे डायरेक्शन आसून बसून हांगा एक्शन जायना आनी आमकां हांगा रातचें रावचें पडटा. आतां हांव येयल्याक म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 3 वरां जाय तरी, तरी पूण आजून पर्यंत आमी हांगा रावल्या की बाबा कितें एक्शन जातली. एक तो एथॉरिटी एक सांगता, एकामेकाचेर घालता. आतां कलेक्टरान म्हाका मेसेज केल्या की तेका स्टॉप वर्क काडटा म्हणून, काम बंद दवरता म्हणून. सो आमी आतां सद्याक वाट पळयता की आतां सद्याक कोण येतले आनी कितें करतले ते. सो ती वाट आमकां पळोवची पडटली. एवरी टायम खरें म्हटल्यार हे आमदार हांव म्हणून येता हांगा, बाकीचे कोणूच आमदार येयना, सायटीचेर येयना. जावं सरपंच जी आसा, सरपंचान खरें म्हटल्यार हांगा येवन पळोवपाक जाल्लें कितें चल्लां तें. तांकां मातूय पडलेलें ना, कोणाक पळोवंक पासून येवपाक सोदना. कितें जालां तें, फातोर घातल्या, चिरे घातल्या, कॉन्क्रीट घातल्या, कितें घातल्या ती. तेंचे कडेन डायरेक्शन आसा अंडर सेक्शन 66, तेंच्यांनी सगळें काम बंद दवरपाक, आनी बंद दवरपाक काडला पासून जाल्यार तेंच्यांनी बंद स्टॉप करपाक कोणूच येयना. सो हे क्लियर कट फेलियर ऑफ जो हे आसा सिस्टम आसा, एडमिनिस्ट्रेशन आसा, हो टोटल फेल जाल्लो आसा आनी करप्ट जाल्लो आसा. हो सिस्टम जो आसा तो टोटल करप्ट जाल्लो आसा आनी हे करप्शन जे आसा ते वाडत चल्लेलें आसा. आनी हेकाच लागून जो थापड जे आसा हायकोर्टान हेंचेर मारला, ह्या सरकाराचेर मारला, BJP सरकाराचेर मारला आनी हे वाडत चल्लेलें आसा. ते आजून पर्यंत सुदरना. म्हाका तरी दिसता आजून पर्यंत सुदरना. कित्याक सुरवातेक जाल्यार येन्ना पर्यंत आमकां रावचें पडचें नासलें. अर्द वरा भितर सगळें क्लियर जातलें आनी आमकां वयचें वचपाक मेळटलें. उदक भरला ते आता आम्ही जे जाग्यार आता चलता पळय, हो एक्चुअली बीच, हो बीच एरिया. सोर्या आसा
हो बीच एरिया हा आणि हेजेर आता तुम्ही पळया कितलो माती उडयल्या ती कितले रॉबल उडयल्या कितले चिरे उडयल्या ऑलमोस्ट 2 मीटर माती वयर आहा आणि आमचे बीच ती आमची बीच कितली सकल दाखय ताका कितली सकल आहा पळय बीच हे पळय हे चिरे ऑलमोस्ट 2 मीटर हायट वाडयले हांच्यांनी माती उडोवन आणि हो आमचो बीच हेजेर तुमकां कोणाक जाय की इतलो डिस्कशन जाला आमच्या बिचार आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या रिपोर्टान हे कांयच मेन्शन केलेलें ना हे कित्याक केलें ना ते लोकांनी चिंतचें